Esperanza por vos, sordo poros morto, sordes por mondi, soglia poros uns morte, deva già domar turuya, caccia mondi ranzomuya, deva già domar turuya, caccia mondi ranzomuya. बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचेही सवे असो. आयची मिसाची भेट आमी पेटयता आत्म्यांक फिलोमिना ब्रागांजा, दुसरो इंटेन्सांव आत्म्यांक थियोडोसियो फेर्नांडीस. देवान तांची काकलूत करून सासणीक विसो तांकां फावो करूंक तांचे खातीर मागुया. जोन दिसा निमतान आमी मागता इडन कोलिमा. देवान ताचेर आनी ताचे बरोबर दुसरी आमची भावां भयणां आपलो जोन दीस मनयतात, काजराचे वरोस मनयतात. तांकां सगळ्यांक मागण्यांत दवरून देवाची कृपा, देवाची मोजत, देवाचो आशिर्वाद सगळ्यांक फावो जावंक मागुया. आनी पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पत्की हांव पत्की सर्पफेदार देवाक आनी आनी तुमकां तुमकां बाबा बडिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या सद भाग्यवन सुदान संकवार मरीक सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumiaka kutkor, sumiaka kutkor, Kristaka kutkor, Kristaka kutkor, sumiaka kutkor, sumiaka kutkor. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताचे इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुरकिंच्या सर्पद्वेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाची शिळे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरज ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. जाणी कोणें आपणा बसत मागूंक लायला, जांकां आमी मागतल्या म्हणून मागण्याचें आस्वासन दिलां, तांचो सगळ्यांचो ह्या वेळार उगडास करुया आनी तांचे खातीर मागुया, तांच्यो गोरज देवाक उबारुया. उदी करून हे पिडे खातीर, कोविड-19 पिडे खातीर मागुया. देवान आमकां राखची, सांबाळची, ही पिडेंतली निवारची, ही पिडा बेगीनूच काबार करची. पिडेंत कश्टवतल्यांक गोठाय बोळ दिवचें. मरून गेलेल्यांक सुरगीचें सूख आमी मागता. मोगान आपुरबायेन तांची सेवा करतली आमची भावां भयणां आसात, दोतोर, नर्सी, दुसरी वर्कर्स आसात, सपोर्ट स्टाफ आसा, तांचो सगळ्यांचो उगडास करुया. आनी जी सगळीं भावां भयणां खंयचे ना खंयचे वाटेन हे पिडेक लागून वावुरतात, कश्टवतात,
वॉलंटियर्स आसात, बऱ्या मनाची मनशां आसात, तांकां सगळे ह्या वेळार मिसाचे पेटेंतल्यान देवा बापाक उबारुया. सर्वेस्परा देवा, सगळ्या मनशांची काळजां तूं वळखताय. भाग्यवंत मातियासाक दोन दुतांच्या स्वाम्यांत घेवंक तुजी अगणीत जाणवायेन तुवें निर्मिले. तूं आमकां दिताय ती आपोवण्यांक पाडो दिवं. आमचे सगळे जिणेंत तुज्या मोगाक मनशां मदें गोवाय दिवं. तूंच आमकां चलोवन व्हर आनी स्वर्गार तुज्या विंचलेंच्या स्वाम्यांत आमकां घे. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. त्या दिसांनी भावां भयणीक उलोवंक पेद्रू उबो जालो. सुमार 120 लोक जमलेलो. ताणें म्हळें, बाबा भयणीनो, जुदासा विशीं पवित्र आत्म्यान दाविदा वरवीं आदी फुडें सांगून दवरलेलीं पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां पाळून येवंक जाय आसलीं. आमचे मदलो एकलो जावनूय आनी आमच्या मुणयारपणांत ताकाय वांटो मेळ्ळा आसतनाय तरी जेजूक धरूंक आयले तांकां वाट दाखोवंक तो फुडें सरलो. स्तोत्रांच्या पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, ताचें गोर पाड जावं आनी तातूंत कोण रावूं नये. ते भायर अशेंय बरयलेलें आसा, ताचो कारभार दुसरो घेवं. देखून सुम्या जेजू आमचे मदें भोंवतालो तेन्ना मुणगे जुआवान स्नान दितालो तेन्ना तावन जेजूक स्वर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत जे आमचे सांगाती सगळे काळार आसले तांतलो एकलो आमच्या वांगडा जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो गोवाय जावंक आमी विचून काडूंक जाय. तांणी दोगांची नांवां सुचयलीं. बारसाबास म्हणलेलो जुजे 8 नांवां प्रमाणीत आनी मातियस. आनी तांणी अशें मागणें केलें, सुम्या, सगल्यांची काळजां तूं वळखताय. तर आपल्या जाग्यार वचूंक जुदासान सोडलेलो तो मुणयारपणाचो वावर आनी दोन दुजांचें काम करूंक हे दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विचून काडलाय तें आमकां दाखय. तेन्ना तांणी सोडती घाल्यो आनी सोर्त मातियासाक पडली आनी ताका 11 दोन दुतांच्या जोम्यांत भितर काडलो. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. आमी आयकल्ले देवाचे उतराक आमचो जबाब येपुरी जातलो. आपले पोरजेच्या कुवरां मदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. म्हणुया, आपले पोरजेच्या कुवरां मदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्पोराच्या सेवकानो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराचे नांवांची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उच्चीत जावं. म्हणुया, आपले पोरजेच्या कुवरां मदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव उच्चीत जावं. सगळे राष्ट्रां वयर सर्वेस्पोर मोडबा वयर ताची मोहिमा. म्हणुया, आपले पोरजेच्या कुवरां मदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सुदरेर तो चडून बसला. उंच तावन वडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. म्हणुया, आपल्या पोरजेच्या कुवरां मदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. कालत्यांक तो दुडींतलो उबारता. दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुवरां बरोबर ताका जागो दिता. आपले पोरजेच्या कुवरां मदें ताका बसयता. म्हणुया, आपल्या पोरजेच्या कुवरां मदें
सर्वेस्पोर ताका बसयता. उद्गार. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखता तसली फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. जुवावा परमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसा. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतले. म्हजी खुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणे जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फॉर्मायता ते तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी म्हज्या बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करात. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकांनी तुका क्रिस्ता. Pradicea Păvămrino, आज पवित्र सभा भाग्यवंत मातियास ह्या धर्मदूताची ही परब समारंभता. आनी पवमडीनो ह्या भाग्यवंत मातियासाची खबर आमकां फकत धर्मदूताच्या इतिहासांत मेळटा, जें आज पयलें वाचप आमी आयकलां. थोडेंच भोव जिवीत ताचें, पूण हे थोडे भोव जिवितांत ताका जेजूचो धर्मदूत जावंक शीस विचून काडटात. आनी भावांबडेनो ही सगळी वड हो सगळो वावर कोण परी जाता तो आयच्या पयल्या वाचपान इस्कुटावून आमचे मुखार दवरला. जेन्ना जुदास गोळ घेता, आपणें सोम्यांक विकलो देखून गोळ घेता, आपलो जीव दिता आनी हे भाशेन 12 मदलो एकलो उणो जाता, इकरांचो जमो जाता. पूण ती 12 जाणांचो संपूर्ण एक पावंक ती भरती जावंक एके भाशेन उणो जाता. देखून धर्मदूत जे आसतले, जेजूचे शीस जे आसतले, पेद्रू उबो रावता, सुमार 120 लोकां थंय जमा तापयता, तांचे थंय भासाभास करता आनी इकरांचो जमो परतून 12 जमो करूंक तांचे थंय विचारता. आनी बाबा ही भासाभास केल्या उपरांत पयल्या वाचपान आमकां मेळटा थंयसर ते 2 नांवां सुचयतात. पयलें नांव आसा तें बारसाबासाचें, जुजे म्हणलो जुजे, आनी दुसरें माथियास. आनी ते दोगां नांवां सुचयल्या मदें सर्वेस्पर देव कोणाक आपलो
जेजू कोणाक आपलो धोरदूत विंचून काडूंक सोदता काय हाचे विशीं बाबा म्हणून जे कितें खाशेलेपण आसा तें आमकां पयल्या वाचपांत आयकूंक मेळ्ळां. ते म्हणटात सोम्या सगळ्यांची काळजां तूं ओळखताय, तर आपल्या जाग्यार वचूंक जुदासान सोडलो तो मुनियारपणाचो वावर आनी धोरदुतांचें काम करूंक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विंचून काडलाय तो आमकां दाखय. बाबा म्हणून हे मागणे हे धोरदूत देवाक करतात, जेजूक करतात आनी हे मागणें करता आसतना तांची सगळ्यांची काळजां सर्वेस्परा तूं ओळखताय आनी देखून कोणाक विंचून काडचें तें तूं आमकां दाखय. दुसऱ्या उतरांनी आमी देवाची खुशी कितें ती जाणो जावंक ते एके भाशेन मागणें करतात. आयच्या शुभ वर्तमानांतूय बी जेजू एके भाशेन ही मोगाची खबर सांगता, मोगाची आज्ञा दिता. जाल्यार शेवटाचे वळीन जेजू अशें म्हणटा, म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलोच. खऱ्यांनीच हेंच कितें पयल्या वाचपांत जेजूच्या शिसांनी धोरदुतांनी केलें. बापा जेजूच्या नांवान बापा लागीं ताणें मागलें आनी कोण तो शीस, कोण तो धोरदूत जो 12वो जो जागो आसलो तो भरून काडूंक देवा थंय जेजूच्या नांवान मागतात तेन्ना देव बाप तांकां मातियस हो फावो करता आनी ताका 12च्या जोम्यान भितर घालता. बाबा म्हणून आज भाग्योत मातियसाची आमी परब समरमता आसतना कितें आमकां तो शिकयता काय, कितें आमकां ही परब आयच्या दिसाक संदेश दिता काय. पयले सुवातेर आमचे जोण एकल्याचें काळीज देव वळखता. आमच्या काळजा मनांत जें कितें आसा तें सगळें देवाक थावें. देखून आमी जें कितें चिंतता, जें कितें आमी आवडटा, जें कितें आमची गरज आसा, जें कितें आमचे भितर शिजता, जें कितें आमी अनुभवता हें सगळें देवाक थावें. देखून आमचें जिवीत बापाक उबारया, जिविताचें समर्पण देवाक आमी करुया आनी दुसरे सुवातेर देवाची खुशी आमच्या जिवितांत मानून घेवपाचो प्रयत्न करुया. जें कितें म्हज्या जिवितांत घडटा तें मागण्यांत देवाक उबारून तातूंतल्यान देवाची खुशी मानून घेवंक आमकां आयतें मन आयतें काळीज दी म्हूण मागुया. फुडें आगोड जायत, फुडें कुस्तार जाता, कित्याक आमची खुशी एक आसता पूण जेन्ना आमी देवाक उबारता तेन्ना देव आपली खुशी दुसरीच आमकां परगट करता आनी असली परिस्थितींत मानून घेवंक जायते फावटी आगोड जाता. पूण भाग्यवंत मातियस हे धोरदूत जेजूचे शीस आयच्या दिसाक आमकां ही देख दितात. जेजूची खुशी, देवाची खुशी कितें ती आमी ओळखून घेवन ती आमच्या जिवितांत मानून घेवंक आमच्या जिविताचें समर्पण देवाक करूंक हे पवित्र मिसाचे पेठेन आमची मागणी जेजूच्या नांवान देवा बापाक आमी उबारुया. बेटोने वेलार गायन गावुया निष्कलंक निर्मल उंडो C27 page 39 C27 page 39. म्हज्या भावंडीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानतात असलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सेवेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बाबा सर्व देण्याच्या दातारा भाग्यवंत मातियस तुज्या धोरदुताचे पोरबे दिसा तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तें बलिदान दोयेन मानून घे.
आनी भावार्था आनी थीर रावन उतरान आनी देखीन आमचे भोंवतणच्या लोकांक तुजे सोडवणेचे संदेशकार जावंक तुजे कृपेची गोठाय आमकां फावो कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेसूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी दी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवेदारा आनी शास्त्रांच्या देवा, सोर काळगी आमी तुका वाकाडूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक कोंवळ्या तुजो हिंड तूं कधीच सांडिनाय, पूण बागयोंत धोर दुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केलाय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमलाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर सुर्गीच्या सोर दोलबरा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थाळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुसुकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तिका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसांनी मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Pavarta sugut purgotiyam, Jesu melo, Jesu chivon sala, Jesu novian yetolo. Baba, Jesuच्या मोर्तांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पडूंक ग्रास करता. आनी जिविताचो उंडोन सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां मदींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे मिसाचे भेटेन आपल्या घरांनी रावन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोंत धरून दिता. आमचो आस्कारी बागयोंत मिंगेल आनी चोर्फ काणी तुका मानवलें ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. सर्वेस्पर आमचे सवण एकल्याचे काळीज तूं वळखताय खऱ्यांनीच जें कितें आमी चिंतता आशेता आवडटा तें सगळें देवाक थावें आनी ह्याच पासून जेजूच्या नांवान जें कितें आमकां जाय तें जें कितें आमी आशेता आनी आवडटा तें देवा बापाक उबारता तें ताची खुशी जाल्यार तो आमकां फावो करता आनी करीत आसा देखून देवान आमची मागणी आयकून घेतल्यान देवान आमकां कुडी आत्म्याचे भलायकेन फावो केल्यान देव आमचें काळीज मन ओळखून घेवन आपली बेसांवां फावो करता आनी करीत आसा ह्या वेळार असल्यान सभार देवाच्या बरेपणा खातीर आशिर्वादा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान उपकारी काळजान दिनवाशी मनान हे मागणें बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्थकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोर दुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमची सोबी आसूं तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बांबडीनो जेजूक आमचे काळजांनी घेतलेल्या परी ताका आमी नमस्कार करुया. आत्मीक कुमन्यांतल्यान तो आमचे काळजांत आसा. तो आमची काळजां वळखता. आमच्या मना काळजांतली गुपीत चिंतना ताका थावी. आजच्या दिसाचो वावर आजच्या दिसाची कोश्ट सगळे ताका उबारुया. खूब करून पिडींत आसात. हे कोरोना व्हायरस पिडींत आसात. आमच्या हॉस्पिटलांनी वळवळटात. कितलींशीं आमची बावणां काटी नासतना जमनीर आसात. ही गंभीर परिस्थितींत देवान आमची काकूत करूंक मागुया.
सोर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आखे रचणेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोण वळायीन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती भलायकी शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. हांव मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा भोव काकलुत्सरा देवा, ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आनी भाग्यवंत मातियेसाचे विनवणी ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या देण्यांनी भर आनी जेजूक खरेपणी वळखतात तसली ताची साक्षीदार आमकां कर. संवसारांत तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करूं, तुज्या देण्याचें आनी आमचें साक्षीपणाचें सुबां पीक आमकां मेळूं आनी सोर्गीं तुज्या भाग्यवंतां बरोबर सासणीक उसवाडाक आमी पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भवमडीनो, मायाचो म्हयनो पाप साहेबान तेरसाचो म्हयनो मारयेक भेटलेलो म्हयनो म्हूण परगट केला आनी दोर दिसाक ह्या मायाच्या म्हयन्यान तेरसाचे मागणे पाप साहेबान करूंक उलो मारला. पीपल रोजरी मॅरेथॉन हें मायाचे पयले तावन पाप साहेबान सुरू केलां आनी दोर दिसाक वेगवेगळ्या संवसाराच्या वेगवेगळ्या शारांनी गांवांनी सांजेच्या 9:30 वाजता त्या त्या जाग्यांचेर थावन हो मागण्याचो हो तेर्स सुरू करतात. भफमडीनो, ह्या तेर्साचो हेतू म्हळ्यार होच, ही पॅन्डेमीक, ही महामारी आसा ती काबार जावं देखून आयचो हो दीस आमच्या भारत देशांत भेटयलेलो आसा. आमच्या वालांकनी श्रायन आसा, वालांकनी सायबिणीची जी गोर्ज आसा, थंयसर आयच्या दिसाक हो तेर्स जातलो. सांजेच्या 9:30 वाजता हो तेर्स हे इगोर्जेन थावन वालांकनी सायबिणीची इगोर्जेन थावन वालांकनी हांगा जातलो. एकचारान वांटो घेवया, ह्या वेळार तेर्सांत वांटो घेवया आनी हे भाशेन आख्खे पवित्र सभे बरोबर आमी मागून हो आमचो एकचार घडोवन एकचार सांबाळून हे महामारी खातीर आमी मागुया आनी बेगीनूच ही महामारी पॅन्डेमीक ही नोपयत जावंक सायबीण मायचे विनवणेन मागूंक आयच्या दिसाक पाप साहेबान आमकां उलो मारला. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. उचुलियात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावुया तुजो दोन परगटणार कोर. F22 page 96. F22 page 96. Zui hawasa, zui hawota, zui vaukota, zui uloita. Tui have, tu kaporgotu, tui priti tu cinabadu, sorves pora